नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज कयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा हें आपूण जाणा। न्यूरोसर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिवनय कोणूच जावना रुजू। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हणून जावचे रुजू सांगता मुख्यमंत्री सावंत। गोंयांत पर्यटन वाडत आसा तशेंच ऑनलायन फटवणुकांचो वाडला आंकडो। ह्या प्रश्नाचेर सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मांडलो प्रश्न। हे बनावटीचेर उडोवचो बेगोबेग पड्डो खासदारान केली मागणी। अमेरिके देशांत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक केल्यात हद्दपार जाल्यार कांय जाणांक केल्यात अटक। एनआरआयचे आयुक्त नरेंद्र सावयकरांची माहिती। गणेशपुरी म्हापश्या 65 लाखांचो ड्रग्स केलो जप्त जाल्यार 2025 वर्सा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत छापो मारून 78.48 कोटींची ड्रग्स केले जप्त। या प्रकरणात 212 आरोपींक केले अटक। पारसे पेटल्यो हुर्राक फेणयेच्यो भाटयो फामाद शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन गोंयचे दायज दवरला राखून। आणि इंग्लंडा खारेत भारतान 6 फावट जोडले अंडर-19 वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वस्ताद पण 100 धावांनी भारतान हारयले इंग्लंडा। आता खबरो विस्तारान। फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा हें आपल्याक खबर आसा। आमी न्यूरोसर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिल्ली तरी कोणूच येवंक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लोक म्हणटले सरकार न्यूरोसर्जन दिवपाक शकना पूण आमकां जर तो मेळना जाल्यार थंय सीटी स्कॅन बसोवन कितें उपेग। वैजकी अधिकारी सीटी स्कॅनाचें निदान करूं शकना ताचे खातीर न्यूरोसर्जनाची गरज आसता। आमची जायरात अजूनय उक्ती आसा। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हणून रुजू जावचें अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। आयकात। म्हाका खबर आहा की फोंड्यांतल्या आयडी हॉस्पिटलांत आमकां दोतोरांची शॉर्टेज आसा पण हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता आमकां न्यूरोसर्जन आमी 4 फावटी एडवर्टायजमेंट जरी केलो आसत जाल्यार कोणूच जॉयन जायना। तुमी म्हणटले सरकार न्यूरोसर्जन दिवंक शकना काय कितें। जो पर्यंत न्यूरोसर्जन मेळना तो पर्यंत आमी हांगासर सिटी स्कॅन घालून तरी कितें करतले। नो डावट घालपाक जाय ती बरी आसा पण मेडिकल ऑफिसर कांट डायग्नोसीस ऑन द सिटी स्कॅन। फाल्यां सकाळी सिटी स्कॅन केलो सुद्दां जरी आसत तो करपाकूय पयलो न्यूरोसर्जन जाय थंयसर रावपा खातीर कारण एक सुद्दां न्यूरोसर्जन हो हांगासर येवन जॉयन जावन हांगा काम करपा खातीर रेडी नासता। म्हाजे तर हांव आव्हान करता फोंड्या परिसरांत जर कोण आसत जाल्यार आमी एडवर्टायज आमचो ऑन आसा। आमी पयरूच एडवर्टायजमेंट काडला की तांच्यांनी जॉयन जावचें। ऑल द कन्सल्टंट हांव सगळ्या डॉक्टरांकूय आव्हान करता जे गोंया भायर काम करता ह्या परिसरांतले आसत वी आर गिवींग द गूड रेम्युनरेशन अशें न्ही की तांच्यांनी येवन जॉयन जावचें। हांवें पेडण्यांनीय पयर आव्हान केल्लें कारण आमचे गोंयांतलेच भुरगे शिकून जे भायर वता एकदां नो डावट आमी डायरेक्टली जॉयन करून घेवपाक तयार आसा एज अ कन्सल्टंट म्हणून तांच्यांनी येवचें जॉयन जावचें। लोकांक सेवा दिवपा खातीर आमी तत्पर आसा आनी त्या खातीर आयडी हॉस्पिटल हांवें म्हणटा की डॉक्टरांचे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो करूं शकता बट थंयसर जाय ती मॅन पावर म्हणजे जाय पर्टिक्युलरली फॉर द स्पेशलायजेशन डॉक्टर्स आमी 100 वयल्यान 200 सीट केले। आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू केलें म्हणजे म्हज्या फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत अशा पद्दतींतले वेगवेगळे बदल हांव कंटिन्युअसली बींग एज ए मेडिकल प्रोफेशन म्हाका स्वता खबर आहा म्हणून तर सातत्यात आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन ऑलरेडी सुरवात केला जेणे करून आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर्स हाज्या खातीर मेळटले। ती तुमच्या आरोग्याची चिंता ही म्हाका आसा। गोंयांत पर्यटन वाडत वता तसो पर्यटकांचो डिजिटल सुरक्षेचो प्रश्नूय गंभीर जावपाक लागला। ऑनलायन फटवणूक वाडत आशिल्ल्या घडणुकांकडेन खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी राज्यसभेत थेट लक्ष ओडलें पळयात। राज्यसभेतल्या 0 आवर वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंयांत आनी हेर मुखेल पर्यटन थळांनी सायबर फटवणूक वाडपाचो प्रश्न मांडलो। गोंय देशांतले एक मुखेल पर्यटन आनी पसंतीचे थळ म्हूण उदेता आसतनाच फटीची हॉटेल बुकींग बनावट वेबसायटी आनी डिजिटल पेमेंट फटवणूक ह्यो घडणुको वाडत आसा अशें तांणी सांगलें। नामनेची हॉटेलां आनी बुकींग पोर्टलांच्या नांवान तयार केल्ल्या बनावट वेबसायटींक लागून पर्यटकांक आर्थीक फटवप जाता आनी अशा संघटीत सायबर घडणुकांचेर फकत शिटकावणी दिवन नियंत्रण दवरूंक मेळना
अशें तांणी मुखार सांगले. पर्यटकांची डिजिटल सुरक्षा तितलीच तांची भौशीक सुरक्षा महत्वाचे अशें सांगून पर्यटन संबंधी संकेतथळा खातीर खर KYC नेम लागू करचे, रियल टायम निरीक्षण आणि बनावट प्लॅटफॉर्मांचेर बेगोबेग कारवाई करची अशी मागणी तानावडेन राज्यसभेत केली. श्रीमान सदानंद मोगालू सेठ तनवाड़े जी. Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to raise an important issue. Chairman Sir, I rise to draw the attention of this August House to growing menace of cyber frauds targeting tourists in major tourist destinations you are always such as disturbing. Goa You and please several other states. In recent You years, know Goa the has chairman emerged as a voting is major the final tourism notice hub by day. and has also attracted digital nomads and remote workers. While this has helped the local economy, it has unfortunately led to sharp rise in online scams related to hotel and accommodation bookings and digital payment frauds. There have been several cases where fake hotels, holiday homes, homestays, and other accommodation are listed on online platforms. Fraudsters also create fake websites in the name of well-known hotels or booking portals. Tourists fall prey to these scams and on reaching Goa, discover that no such booking exists or that the hotel itself does not exist. This not only ruins the family holiday but also causes heavy financial losses as they are made to pay large advance amounts. Despite regular advisories, these fraudsters continue to resurface using fake websites, virtual mobile numbers, international internet calls, and anonymous digital platforms. Advisory warnings alone are not sufficient to deal with these organized gangs. There is an urgent need for strict measures. Tourist-related websites should be allowed to operate only after proper KYC verification. Website without verified credential should be identified, blocked, and immediately barred. Chairman Sir, this is a serious issue affecting tourist safety, causing financial losses running into hundreds of crores and damaging Goa's reputation as a safe tourism destination. In today's digital age, protecting tourists online is as important as ensuring their physical safety. Protecting the digital safety of tourists is essential to safeguard India's tourism economy and our global image. Chairman Sir, I urge the government to take strong action by enforcing strict norms and ensuring real-time monitoring and takedown of fraudulent platform. Thank you, sir. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. अमेरिके देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्यात. जाल्यार कांय जाणांक अटक लेगीत केल्यात अशी माहिती NRI प्रकरणाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकारान दिली. 2025 वर्सा अमेरिकेत सुमार 3200 भारतीय नागरीक बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले तांकां हद्दपार केल्यात. हातूंत चडशे गुजराती आशिल्ले, तातूंत कांय गोंयकारांचो लेगीत आस्पाव आसा. एज पर आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे NRI कमिशनरच्या ऑफिसान जे आता इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाण टोटल 15 जाण गोंयान आयिल्ले आसात कळ्ळें न्ही. हय, आता तेच्या भायर कांय जाण अशें आसतले की ज्यांनी आमकां इंटिमेट करून ना पूण ते आयले आसतले, रिटर्न आयले आसतले परत 2. नंबर 3, आमी ज्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो, ज्यांकां थंय बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी ज्यांकां कोणाक त्रास जाता आसत, ज्यांच्या फॅमिलीजांनी किंवा ज्यांनी ते थंय रावतात त्यांनी आमकां जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आमी जितलो हेल्प आमचे कडल्यान जाता तो आमी हेल्प केल्लो आसा. आनीक तेजे खातीर जर जाय पडत जाल्यार तेंच्या एम्बसी कडेन उलोवप, डिप्लोमॅट्सा कडेन कम्युनिकेट करप, ह्यो गजाली करून तांकां आमी हेल्प करता. सो आतां एज ऑफ डेट ही आमची एज अ NRI ऑफिस म्हणून आमची आतां ही स्थिती आसा. न्ही, समटायम्स थोडे जाण डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करतात, समटायम्स थ्रू देअर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स अशे कॉन्टॅक्ट करतात. सो म्हणून तो सगळोच डेटा एक फावट तुका मेळटा असो ना, पूण जे कोण कॉन्टॅक्ट करतात तांकां आमी कावन्सिलींग करप, तांचे खातीर मदत करप हें आमच्या वतीन चालू आसा. एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशां छापो मारून अफनान खोरी हाच्या कडल्यान सुमार 35 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. जाल्यार 2025 वर्सा पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातीचेर धाड घालून सुमार 78.48 कोटी रुपयाचो ड्रग्स जप्त केला. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी सुमार 212 जाणांक अटक केल्या अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली.
गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशा छापो मारून अफनान गोरी हाका अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 65 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. तशेंच ह्या दुबावित आरोपीक 7 दिसाची पुलीस बंदखण फरमायला. मजगतीं गोंय पुलिसांनी 2025 वर्सा घुवळे वखदा आड कारवाय करून सुमार 163 NDPS केशी नोंद केला. या प्रकरणात वट्ट 78.48 कोटी रुपयाची घुवळे वखदां जप्त केला. तशेंच या प्रकरणात 212 आरोपीक अटक केला. जाल्यार अटक केल्ल्या दुबावित आरोपी मदीं 32 विदेशी नागरिकाचो आस्पाव आसा अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. मजगतीं खोलायेन चौकशी आनी पुलिसांनी सातत्यान फॉलोअप केल्ल्यान 35 प्रकरणांनी गुन्यांवकार थारल्या. गुन्यांवकारांक 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पारसे सध्या काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायल्या. अंदू काजींचे पीक बेगीन जाल्ल्यान हुर्राक फेणयेच्यो भाटयो शेतकारांनी पेटयल्यात. पळोवया श्रीराम साळगांवकाराचो आनी ताच्या फामिलीचो प्रवास. तांच्यांनी कशें अजून मेरेन आडमेळींक तोंड दीत परंपरा तिगोवन दवरल्या ती. गोंयची फेणी आनी हुर्राक जिवाक बरी म्हूण सगळ्याक फामाद आसा. मात चड कूट केल्यार ती मनशाक धोलायताय बीन. फेणी आनी हुर्राक ही गोंयची वळख. फाटल्या वर्सा बदलत्या हवामानाक लागून काजीचें उत्पादन कमी जाल्लें. मात अंदू काजींक बरो चवर फुलिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. पारसे वाठारांत काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान भाटयो पेटोवपाक सुरवात जाल्या. हे दायज शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन तिगोवन दवरला. प्रत्येक काजी पोंदाक पयशे आसा, ते फकत सोदून काडपाक जाय. जो कोण सोदून काडटलो तोच राजा कसो जगतलो अशें कश्टाचे मंत्रय ताणें तरणाट्यांक दिले. आता तुम्ही भट्टी लावपाक सुरू केलाय, कितें करचें पडटा पयलीं स्टार्टिंग? भट्टी करच्या खातीर पयलीं भांड म्हणून आसता. हे पळय, हे अशें चूल करूचे पडटा. चूल करप, तेच्या वयर हे भांड दवरप. ओके. भांड दवरले काय ना, मागीर हेका माती घालता आमी अशी. माती घालून हेचे मेरेन अशी पुरप. पुरल्या उपरांत मागीर हयसर अशी हे आदी आमी बोडगीची पायपां लायताले. हे आता UPVC लायता, म्हणजे गरम असल्यार सुद्धा काय प्रॉब्लेम ना. आणि मागीर ते हे पळय, ते वयर कॉयल आहा न्हू, ते कॉयल भितर घालता आणि ते दोशे सायडीन अशे एरडायल आणि एमसील लावन पॅक करता आणि हांगासून मागीर ते भायर सरता. ओके. हुर्राक हे आता येता ते कितें हुर्राक. हुर्राक आणि मागीर हुर्राका पासून कितें करतात तयार? फेणी करता आमी. ती मागीर हेच परत घालप आणि परत तेतून रोस घालप. हुर्राकाक आणि फेणी करपाक कितें फरक? हुर्राक म्हणजे डायरेक्ट रोस हितून घातलो काय हुर्राक येता, आणि परत आम्ही रोस घालप आणि हे परत हुर्राक घालप भितर. रोस हे वाटता, म्हणजे हुर्राक आमचे 14-15 येता, ते मागीर 18-19 येता. हे आमच्या आजा पासून चालू आहा. आता सध्या कामगार काजी लागीं करपाक बोंडू बिंडू आसात. आणि कसल्या प्रकारचे तुमचे कडेन काजूचे जाती आसात? आमच्यावर सगळे तरेचे जाती आहात, म्हणजे जे हायब्रिडय आहात, म्हणजे M1 हा, V4 हा, V4 हा, आणि सध्या आमच्या कडेन गावठी सुबेस आहा. शेती म्हणजे ज्या जाग्यार जमीन आहा त्या जाग्यार काय उगावतात. फक्त तुझा बारीक निरीक्षण जाय. बारीक निरीक्षण असल्या कारणान तू खंयच्या झाडाक कितक्या दिवंक जाय, काय दिवंक जाय, तेका खंयचो मायक्रो न्यूट्रियन घालूंक जाय, खंयचा सारा घालूंक जाय, हेचे बद्दल जेका झाडा बद्दल जेका अभ्यास आहा तो खंयच्याय झाडार करूंक जाता. मी तेर्रासार टमाटा फुलयली, मिरसांगो फुलयली, रोजां फिरयली तेर्रासार. म्हणजे तेर्रासार जर फिरोंक शकता जाल्यार ह्या डोंगरार कांयच न्हू, म्हाका इजी जाता. म्हाका खंयचाय पीक हाडून दिया, फक्त तेचे बद्दल म्हाका माहिती असल्याक पुरो जाय. जो पर्यंत माहिती ना तो पर्यंत म्हाका ते जायना. बाकी आता मी सगळे तरेचे जे गोंयान जातात ती प्रोडक्टां सगळी घेतली. भुरगीं एक तर करता ज्या जाग्यार म्हाज्या चेड्याक पयलींच तुमकां एकदां सांगलेलें, आमी काजी पोंदां पयशे उडयल्ले. तेका जेव्हा पयशे दिसतले काजी पोंदां तो येतलो. दाटून धाडप ना, धुमकून पणस पिकोवप ना.
तेका प्रत्येक काजीपोना प्रत्येक जाग्यार पयसो दवरलेलो आहा तो सोदून काडपाची तेची जबाबदारी. जर सोदून काडलो तो बरो राजा कसो जगतलो, सोदून काडून जाल्यार त्याच्या नशिबाचोच तो. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. इंग्लंडाचेर 100 धावांनी जैत जोडून भारतान 6 फावट अंडर-19 वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कपाचे वस्तादपण केले. 80 बॉलात 175 धावण्यांची तुफानी खेळपी भारताचो 14 वर्साचो वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशीक मॅन ऑफ द मॅच आणि मॅन ऑफ द सिरीज पुरस्कार फावो जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या तरणाट्या खेळगड्यांची तोखणाय केली. ह्या पंगडान संवसारीक वस्तादपण जोडून सगळ्या तरणाट्या खेळगड्यांक उर्बा दिल्या अशें प्रधानमंत्र्यान ट्वीट केला. म्हापशे शाळेत किरकोळ वादांतल्यान एका भुरग्यान 9वेच्या 14 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक गंभीर मारपेट केलो. जखमी भुरग्याक म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. हे घडणुके उपरांत शाळा वेवस्थापनान दुबावीत भुरग्याक 3 दिसां खातीर निलंबीत केला. पिडेस्त विद्यार्थ्याच्या पालकांनी हे संबंधी म्हापशे पुलिसांत कागाळ केल्या. म्हाका स्कुलाचे टिचरीन सांगलें, मागीर म्हाका टिचरीन सांगलें तर गाडी घेवन यो. गाडी घेवन यो म्हणजे म्हाका मातशें टेन्शन जालें, कितें तरी व्हडलें जालें अशें जालें दिसलें म्हाका. हांव गेलो गाडी घेवन स्कुलान गेलो जाल्यार थंयसर टिचरीन म्हाका सांगलें अशें अशें जालें. भुरग्यान एकट्यान टॉयलेटीन व्हरोन ताका मारलो चेड्याक. मागीर तो हांव थंय गेलो, चलो म्हाजो थंयसर तेचेर ताका न्हिदलेलो आसलो, म्हणजे तो जाम आसलो, तितलो सारको हें नासलो, तो शुद्धीर नासलो. हांव गेलो, हांवें ताका म्हाज्या हाती उखलून ताका म्हाज्या गाडयेन घातलो. ताका हॉस्पिटलान आजिलोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घेवन गेला आनी थंयसर तेजे सगळे तेंच्यांनी रिपोर्ट काडले, चॅक केले, रिपोर्ट काडले. आनी ते सिटी स्कॅनाक आमकां तेणी बांबोळ येले. बांबोळेसून ते आमी आजिलोन ताका रिपोर्ट दिलो. आतां तेंच्यांनी ताका एडमीट केला फॉर ऑब्जर्वेशनाक लागून. खंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर जावपी अपघातांचेर आतां नियंत्रण येवपाची शक्यताय आसा. असुरक्षीत जाल्ले वाठादेव आनी वाळशी ह्या दोनूय जंक्शनांचेर आतां ट्रॅफिक सिग्नलां बसयल्या. लायटीचें कनेक्शन दितकीच ही सिग्नलां सुरू जातली अशी माहिती दिवचल नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकार हांणी दिली. जो बायपास आसा म्हणजे वाटेगाव जंक्शन आणि वाळशी, त्या बायपासाचे दोन्ही बायपासाचे थंयसून दोन्ही जंक्शनाचे एक्सिडेंट जाय म्हणून पयलीं आमी रमलर बसयल्ले, म्हणून तेजो कांय फरक जायनालो. म्हणून मागीर आमदारान आमच्या फुडाकार घेवन थंय 2 स्पीड ब्रेकर बसयले आनी तरी आसतना सुद्दां एक्सिडेंट जावंक लागले. म्हणून आमदार आनी नगरपालिका सगळे आमी आनी आमदारान फुडाकार घेवन थंय दोन्ही जंक्शनाचे सिग्नलां बसोवन म्हणजे बसयल्या आनी लायटीचें कनेक्शन मेळ्ळें, कामी चालू करतले. आनी म्हाका अशी आशा आहा की हे सिग्नल बसयल्या उपरांत एक्सिडेंट झिरो जातले, म्हणजे एक्सिडेंट जावचेच ना. बेगीन जावपाचें हय, बेगीनूच आमी करतले. फक्त इलेक्ट्रिकल कनेक्शना खातीर उरला ते आमी एनओसी दिली का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेळ्ळें का तो रोखडे आमी हें करतले आनी आमी आमदाराच्या आपोवन ते चालू करतले. लोकार्पण जाला तेन्नाच्यान दिवचलच्या 4 लेन बायपासाचेर जाल्ले अपघात पळयले जाल्यार हो बायपास वादाचो विशय जाल्लो आसा. ह्या 4 लेन बायपासाचेर अपघातांचें सत्र चालूच आसा. 1.5 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 6 जून 2024 ह्या दिसा ह्या बायपासाचें लोकार्पण जाल्लें. लोकार्पण जाल्ले उपरांत ह्या बायपासाचेर अदी मदीं अपघात घडत आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लोकार्पण जाला तेन्नाच्यान आतां मेरेन ह्या बायपासाचेर 15 परस चड अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या रस्तो अपघाताक 2 जाणांक जीव लेगीत होगडावपाचो पडला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बायपास रस्त्या वयले वाठादेव आनी व्हाळशी ही दोनूय जंक्शनां तर येरादारी खातीर सामकी असुरक्षीत जाल्ली आसा. हे अपघात नियंत्रणांत हाडचे खातीर ह्या दोनूय जंक्शनांचेर ट्रॅफिक सिग्नलां बसयल्यात. अजून लेगीत ह्या ट्रॅफिक सिग्नलांक लायटीचें कनेक्शन दिवंक ना.
केन्ना एकदां लायटीचें कनेक्शन दिता आनी ही दोनूय सिग्नलां कार्यान्वीत जातात ताची वाहन चालक आनी लोक वाट पळयतात। ही सिग्नलां कार्यान्वीत जाले उपरांत ह्या बायपासाचेर खासा करून वाठादेव आनी व्हाळशी जंक्शनाचेर जावपी अपघात नियंत्रणांत येतले असो एक अदमास आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। काँग्रेसीचे महत्वाचे आनी घटमूट आशिल्ले मतदारसंघ आमी कशेच कॉम्प्रोमायज करचे नात। कुंकळे, केपें, हळदोना हे मतदारसंघ काँग्रेसीचे आनी थंय युती कशीच जावची ना अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगले। मस्कती एल्टन आपल्या व्हडल्या भावा सारको ताणें दिल्लो सल्लो आपूण सदांच स्विकारतलो अशें पाटकारान सांगले। युती विशीं आपणे पयलींच स्पश्ट केल्ले। काँग्रेसीचे म्हत्वाचे आनी घटमूट आशिल्ले मतदारसंघ आमी कशेच कॉम्प्रोमायज करचे नात अशी ठाम भुमिका काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान मांडली। कुंकळे, केपें, हळदोना हे मतदारसंघ काँग्रेसीचे आनी थंय युती कशीच जावची ना अशें पाटकारान स्पश्ट केले। Regarding the alliance, see, it is very clear, and I have told it in the press conference also that Congress strongholds constituencies are by. So we are not going to compromise. Tomorrow, if somebody says ki Eltanachi Kepe card and alliance agdi, I will not give. Kukole Yuri Alemauchi card undi, but I will not give. But Aldona Kandusachi to Sale Maka card and alliance agdi, because you do. We have a sitting MLA there, man. There are other 8 constituencies where we have gone. So Congress stronghold constituencies alliance maintains Aupajana. There will be no compromise. Where certain other constituencies where relatively we are weak or our vote share is less, there we can think of like-minded only. 2 दीस पयलीं केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्तान पयलीं पाटकाराक वेचून येवनी मागीर तेका युतीचें म्हत्व कळटले अशें विधान केल्लें। ताच्या ह्या विधानाक आतां काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान जाप दिल्या। एल्टन आपले खातीर व्हडल्या भावा सारको, तांणी दिल्लो सल्लो आपूण सदांच स्विकारता अशें पाटकार राजकारणांतली नाती जपून उलयलो। Actually, आमगेले काँग्रेसचा सीट कळना तुका, सो इट इज आवर फर्स्ट ये टू आस्क फॉर दॅट सीट। आनी आमचो गेल्ले पाड्या मुडयले ZP उडयले ड्युरिंग MP इलेक्शन सो yes, definitely cater, we will ask तेंगेले व्ह्यूज घेतले, बट विनिबिलिटी चोवपा जाय। आज बीजेपीचे कितें आहा, बीजेपी आसल्यार ते सगळे एकठांय जाता। आमकां along with our cadre, we will see that vulnerability also, and we will put our stake first, because Congress तेंगे बाकीच्या कोणा वळखाय ना तेंगे, so Congress will stake claim for that seat. आता आम इलेक्ट जाले न्हू, इलेक्ट जाले म्हणटकीर मातशें तकली डिफरंट जाता, आणि तेची डिफरंट तकली मातशें मोठी इलेक्शन पॉलिटिक्स मागीर त्या कोर्टले सारके, सो ते इलेक्शन मध्ये एल्टन गोंयान म्हज्यान मातसो व्हडलो, इज माय बिग ब्रदर, आनी एल्टनाक दिसता की हांवें 2027 निवडून असेंब्लीन वचचो, ही ताका भितरल्यान ताका ते इमोशन्स आसा। सो एल्टन पळय कितें उलयलां न्ही, एल्टनान एक्चुअली खरें म्हणल्यार म्हाका चार्ज केला की आमी वचून सारकें काम कर आनी 2027 जीक। आतां एल्टन हो एका मतदारसंघाचो आमदार, आनी एल्टन कितें उलयता तातूंत चूक ना, आय अग्री 100%। लास्ट टायम आमगेर 320 मतां कितें पडले जाल्यार हांव आमदार जावपाचो, पूण आज एल्टन हो केप्यां मतदारसंघाचो आमदार, सो तो आपल्या पुरती ताच्या मतदारसंघाचे सेंटिमेंट तो व्यक्त करता। आता बिंग अ पार्टी प्रेसिडेंट, ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज गोंयान हांव भोंवता, लोकांक मेळटा, लोकांचे सेंटिमेंट्स म्हाका कळटा। सो वेन आय टॉक इन द होलिस्टीक व्यू ऑफ एंटायर गोवा, आय डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ वन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वीज खात्यान स्मार्ट वीज मीटर बसोवपाचेर भर दिला। स्मार्ट मिटरांत कसलोच बदल जावंक ना। ह्या मिटराक लागून गिरायकांक वीज वापराचेर नियंत्रण दवरप सोंपें जातलें अशें मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसान सांगलें। हे विशींचो विरोध करीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान JERCच्या अध्यक्षाक निवेदन दिलें। हे निवेदनात पाटकारान 3 मुद्दे हायलायट करीत एअरबीएनबी संबंधित आक्षेप घेतला। वीज खात्यान एअरबीएनबी कडल्यान व्यावसायिक दरा प्रमाण शुल्क घेवची अशी मागणी पाटकारान केल्या। जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर ताणें अप्रूव्ह करून घेतिल्लो जवळपास 250 करोड, दॅट इज जम्प्ड बाय 6 टायम्स, इट हॅज गॉन टू 1400 करोड। दुसरें जे रेव्हेन्यू गॅप आसा, ते रेव्हेन्यू गॅप ताचे जवळ जवळ 49% वाडला, ते 120 करोडा वयल्यान 180 करोडाचेर पावला। आतां
180 करोड जे आसा ते तो म्हणटा की स्टेट गव्हर्नमेंट दितलो. बजेटरी प्रोविजनान 60 करोड जे आहा ते स्टेट गव्हर्नमेंट दिता म्हणतो. आता स्टेट गव्हर्नमेंट खंयच्यान पयशे दिता? अरे हे गोंयकाराचे टॅक्स पेयराचे पयशे. एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर 250 करोडा वयल्यान 1400 करोडा व्हरता. हे टॅक्स पेयराचे पयशे, हे आनी आपल्या बापाय कडल्यान हाडिल्ले पयशे न्ही. सो दीस वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द कमिशन. ताणें आमकां प्रॉमीस केला की जे एक्सपेंडिचर हांणी केला दे वील पुट इट आउट इन पब्लीक डोमेन. बिकॉज certain questions were raised by our district president, by our leader Sabio, की इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पळय आहा पळय ते एव्हरी इयर चेंज करतात. एव्हरी इयर कॉन्ट्रॅक्टर दिवप आनी तो म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वाडयलो. आतां थंय थोडे सिटीजन्स आयिल्ले ते सिटीजन सांगता की दीस पॉवर फ्लक्च्युएशन आमच्या घरांचे सगळ्या गोंयकारांचे एप्लायन्सीस टीव्ही आसतले फ्रीज आसतले ते फ्लक्च्युएशनाक लागून वता. आतां एक तर तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जर वाडोवपाक जर पयशे घालता जाल्यार why there is power fluctuation? So these are serious violations which the state government, the department has done. दुसरे मेजॉरिटी वॉज दॅट जाता कितें की सामान्य गोंयकार जो आसा पळय मिडल क्लासाचो ताचेर हें सगळें ओव्हरबर्डन येता. हे प्रायस टॅरिफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो सगळो सामान्य गोंयकाराचेर येता. की हे सरकार कशा पद्दतीन आमकां फटयता. ह्या डिपार्टमेंटान सांगिल्लें की 250 करोड रुपयाचो अप्रूव्ड करून घेतिल्लो JERC कडल्यान फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. मोडले कितले? 1400 करोड. दुसरे ताणें जो अप्रूव्ह करून जो रेव्हेन्यू शेअर जो घेतिल्लो पळय तातूंत जवळ जवळ 40% म्हणजे 60 करोड रुपीज वाडले. अरे 5% वयर सकल वी कॅन अंडरस्टँड, पूण 49% वाडप हाचो अर्थ एक तर हांचें प्लॅनिंग सारकें ना जाल्यार हे इलेक्ट्रिसिटी चोरपाक दिता आनी कॉमन मनशांचेर बर्डन करता. खोबरेवाडा कळंगूटची फामाद श्री बाबरेश्वर अखंडार देवाचे जात्रेक शुक्रारच्यान व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या. ह्या निमतान जात्रेक धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचे आस्पाव आसा. गोंय तशेंच गोंया भायले लोक केळीचे गड घेवन आपल्यो आंगवण्यो पुराय जाले उपरांत ह्या जात्रेत मोठ्या संख्येन हजेरी लायतात. पळयात काय जात्रेचे खेळ. बासुटावो आमी जात्रोत्सव आयच्यान चालू जाल्लो आसा. गेल्या वर्सा हांगा श्रीदेव बाबरेश्वराची मुर्ती प्रतिश्ठापन जाली, तेचो आयज पयलो वर्धापन दिन. आनी ही जी जात्रा आहा केळ्याची घडाची जात्रा म्हणून प्रसिद्धी आसा. हांगर ही जात्रा आमच्या गोंया भायर पासून प्रसिद्ध आसा आणि जे फॉरनर येतात भायरसून ते मुद्दम हे जात्रेची वर्सान वाट पळयतात आणि आमचे अध्यक्ष आणि इतर सगळ्यांक विचारता बाबा ही जात्रा केन्ना आणि आमी केन्ना येवपाक जाय. सो आमी तांकां सांगता की अमकी तारखेर तुमी या म्हणून मुद्दम ते भायरसून येतात. इतले हे देवाचे ह्या नांव नौकीक आसा. सगळ्यांक बाबरेश्वर देवाची जात्रेची शुभेच्छा सगळ्या गोंयकारांक. आनी बाबरेश्वर देवाक हांव जेन्ना PI कलंगूट आशिल्लो पळय तेन्नाचें नांव जी वर्सां प्रमाणे येवपाची संवय जाल्या पळय ती हांव केन्नाच चुकयना. लास्ट 12-13 वर्सां हांव येता. आनी जेन्ना कलंगूट PI आसतना खूब अप्स एंड डावन्स आसतात. जेन्ना कितें टेन्शन आहा तेन्ना हांव हांगा देवाक येवन पांयां पडटालो आनी टेन्शनाचें निवारण जातालें. देव बांदता आसतना आमकां खुबश्यो अडचणी येयल्यो तेन्ना आमी थारायलें की जात्रेक लॉटरी घालच्यो म्हणून आनी ते लॉटरी घातली आमी 4थ्या वर्स आनी 20 लाखांची सर्ती घालून 5 लाखांचे आमी प्रायज दवरताले. अशें 15 अशें
3 वर्सांक आमी 45 lakhs केले आनी अंदूय ते करता आनी तेतून आमचे देवाक बरो हातभार लागलो आनी बरें काम जालें आमचें. तशेंच देणगीदारांचें काम जालें पूण परत आमकां वचोंक बरें दिसना लोकांचें. ताका लागून आमी सर्ती काडून सगळ्या लोकां कडेन मागता आमकां सर्ती काडून सहकार्य करचें आमचें. आयज 62व्या वर्धापन बाबरेश्वराचे जात्रेचे 62व्या वर्धापनाक तुमकां हांव तमाम गोंयकारांक आनी गोंय भायल्या आनी देशाच्या सगळ्या लोकांक हांव उन्मदीत परबी दिता. आयज जे स्वप्न आयज ते गांवचे आसले म्हणजे देशाचे आसले कित्याक जगत जेता बाबरेश्वर कित्याक हे महादेवाचे गण चंद्रेश्वर भूतनाथ आनी हे आरोलीचो वेता माडेश्वर साळेश्वर हे सगळे बोडगेश्वर आनी ह्यो खापरेश्वर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगा चोपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पुणेच्या आयडी हॉस्पिटलात दोतोरांचो उणाव आसा हें आपल्याक खबर आसा. आमी न्यूरो सर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिल्ली तरी कोणूच येवंक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. लोक म्हणटले सरकार